प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजे कुशे पोरमणे स्नान दातार बागयून जुवांव जोल्मान तशें मोरना तुज्या पुताचे फुडें येवं गेलो. जशें स्वताक आनी ती गवाय दिवचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो तशें आमी तुजे शिकोवणे खातीर झुजूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या धिरान आमकां बोर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासू चलयता सासनाच्या ससनाक. जेरिमियास प्रवराच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्पोर म्हाका हे पोरी उलयलो. तर आतां तुजें काम करूंक आयतो जा. उठ आनी तुका हांवें फरमायलां तें सगळें तांकां कोडीत कोर. तांचे उजेर कांपू नाका, ना जाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कांपोसो पुत्तलो. हांव तुका आयज एक गोठ शेर आनी एक लोखंडी कांबो एक खाशाची उणोत कोत्तलो. कारण हें सगळें देशाक जुदयांक राजांक आनी कुंवऱ्यांक याज्ञिकांक आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय. तीं सगळीं तुजेर आड झुजतलीं पूण केन्नाच तुजेर जैत वचचीं नात. कारण तुका निवारूंक तुज्या सांगाताक हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. आमचो जाबार. म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा तुजें बरेंपण पुरगोडटलें. परतून म्हणुया. म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा तुजें बरेंपण पुरगोडटलें. तुका शेरोना येता सर्वेस्पोरा. म्हाका कधीच फसूंक दिवं नाका. तूं प्रोनीक देखून म्हाका सोडय. म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक. म्हजें तारण कोळ. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा तुजें बरेंपण पुरगोडटलें. सर्वेस्पोरा म्हजें कळप जा. म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा. म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कळप. म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नुस्त्या हातांतलो म्हाका निवार. जाबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा तुजें बरेंपण पुरगोडटलें. तोनया तूं एकलोच म्हजो बरवासो. म्हजे तोरणे पिरायेर तान तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांक तान तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जाबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा तुजें बरेंपण पुरगोडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रोनीकपण पुरगोडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सरवण गाजयतलें. देवा म्हजे तोरणे पिरायेंतान तूं म्हाका शिकयतायलाय. अजून पर्यंत तुजें ओचोऱ्यांचें हांव आवरण करीत आसां. जाबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्पोरा तुजें बरेंपण पुरगोडटलें. उद्गाराक उबी रावया. निती खातीर जी कोण सुचतात तीं कोरेंच बागी. सर्गीचें राज कोरेंच तांचें.
सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ बोर्तोमा. हेरोदियस नांवाचे आपल्या बाबा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली देखून त्याच हेरोदीन मुनीस धाडून जुआवांक दवरलेलो आनी कोडे सांकड्यो बांदून बोणकुणीन घाल्लो. कारण जुआंव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या बाबाचे बायलेक तुवें दवरल्याय तें सारकें न्हय. पूण हेरोदियसाच्या काळजांत ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली, पूण तिका तशें करूंक मेळो नासलें. तो सात्वीक आनी धर्मवंत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जुआवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी तरी कुशे मनान ताका कान दितालो. बरी एक संदी सांपडली. हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुंवरांक, सभावाद्यांक आनी गालिलियाच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें आनी तेच हेरोदियसाची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताच्या सांगाती जेवतल्यांक मारली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलो. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलो. म्हज्या राजवटकेचे अर्दो जाल्यार लेगून. ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, स्नानदाता जुआवांचें शीज माग. वेगी वेगी भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नानदाता जुआवांचें शीज एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा दुखाबरीत जालो, पूण सुपुताक लागून आनी पावण्याचे बिडेक पडोवन चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका कुशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुआवांचें शीज एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बोनकुडीन ताची गोमटी कातरली आनी शीज ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी ताणें तें आपल्या आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून ताणीं ती एका समाधीन लिखिपिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तो महानी. बाबा आयच्या दिसाक आमी स्नानदाता जुआवाच्या कुश्टा मरणाचो उगडास करता आनी समरोहण करता आसतना आयच्या दिसाक उद्गार आमी गायला तो हे भाशेन, निती खातीर जीं कोण सोंसतात ती खरेंच बागी सर्गीचे राज ताचें. निती पासत देव आमकां दर एकल्याक आपयता. आमी सत्यवंत जावंक जायते फावटी घडयेक सगळें जिवीत आमी सत्यवंत जावंक शकना, पूण थोडो काळ तरी आमी आमच्या जिवितांत सत्यवंत मनीस कशें जिवंक गरज. कित्याक देवाक मानता तसले मनीस आमी जावंक तोच आमकां आपयता. निती खातीर जीं कोण सोंसतात ती सुभागी. हाचे पयलें वाचप जेरमेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. जेरमेस प्रवादी भिवकुडो भियेतालो म्हणटकूच सर्वेस्पोर ताका उलयता आनी म्हणटा, हांवें फॉर्मायलां तें सगलें तांकां कोडीत कर, वच उठ आनी तुका हांवें फॉर्मायलां तें सगलें तांकां कोडीत कर. तांचे उजीर कांपू नाका, नाजाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कांपोसो करतलो. तूं भियेनाका, हांव तुज्या सांगाता आसा. डोंट बी फ्रायटन, बी लायक अ वॉल. आनी कसली? हांव तुका एक गोठ शार, एक लोखंडी खांबो, एक कांशाची वणोद करतलो. कारण ह्या सगळ्या देशाक, जुदांच्या राजाक आनी कुरांक, यादनिकांक आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय. सो डोंट बी फ्रायटन. When faced with the truth, we should not be frightened. बाबून जायते फावटी स्वताक जेन्ना आमी फुडो करता आमच्या जिवितांत हांकळेपाची गरज ना, कित्याक सर्वेस्पोर आमच्या सांगात आसा. सर्वेस्पोर देव आमकां तेंको दिता आनी तो जेजू म्हणटा, वचात सगल्या संवसाराक म्हजी बरी खबर परगट करात. जुलुमाक बरी खबर दियात, गुलामाक सुटकेची खबर दियात, जी कोण उनीत भोगतात तांकां नितीची खबर सांगात. सांगलेंच म्हूण जायना बाबा, तांच्या होका पासत आमी झुजूंक आनी जिवंक गरजेचें. आनी आमच्या आधुनीक काळार थोडें आमकां दिश्टी पडटा. जायते फावटी जो मनीस सत उलयता ताची जायतीं जाणां फटींगपणान गुणावन
आपल्यो वस्तू घालतात. जायते फावटी जो मनीस स्वतान आमकां कितें बरें सांगता तें आमकां मानवना. आनी जायते फावटी आज सोत विकेक म्हणजे विक्रेक पडलेले आमी पळयता. इट इज टू बी सोल्ड. ट्रूथ इज फॉर सेल. जायते फावटी अशें आमकां दिसता, पूण ना बाबा. जेन्ना मनीस फोट पर्यान उलयता तेन्ना तो फोट उलयता म्हूण त्याच्याच उतरांनी तो आपल्याकूच नागोवन दिता. सोत तें सोत भाव भयण. आनी सोत केन्नाच लिपोवन उरोना. सोत आमी एका दिवट्या भाशेन पायले पोंदा धांपून दवरूंक तें जायना. एका ना एका दिसाक सोत उगडापें जाता. आनी हेंच की हेरोदान आपल्या जिवितान केलें. हेरोदियस ह्या फिलिपाचे बायलेक, आपल्या भावाचे बायलेक तो घेवन आसलो. म्हणटकूच ताणें ताच्या तोंडार सांगलें, हें तूं करता तें सारकें ना. तूं राजा. तूं कितलोय जाल्यार लोकांक अधिकार दितलो मनीस. तुवें स्वतान जिवंक जाय. बाबा न्हू, हेरोदीक तें मानूंक ना. तो एक सोयीक सोदतालो. ताका जायते फावटी ह्या शुभ वर्तमानान मेळ्ळा ते भाशेन फाटीं फुडें तो सरतालो. पूण कुशे मनान तो ताका कान दितालो, कित्याक लोकांक तो भियेतालो प्रवादी कसो म्हूण. आज आमकांय भाव भिरांत आसा जेन्ना व्हडले व्हडले मनीस जावं जुट्टी सांबाळटले मनीस जावं आमचे आमदार मनीस जावं हेर आमचेर जुलूमशाही चलयतले मनशांक आमी भियेता जायते फावटी. कित्याक धरून व्हरतले, आमकां प्रेजावन घालतले, आमकां बोडकूण फावो जातली, आमचेर केस मांडटले. पळय आसा पिडापीड दडवून तुज्या जिवितान तर आसा, तुका ती येतली. पूण स्वतान तर तूं उबो रावत, एका ना एका दिसाक देव तुज्या सांगाता. हें सोत एक उणोत कशी. आनी म्हणला ते भाशेन आयच्या पयल्या वाचपान कसली उणोत, काश्याची उणोत कशी देव तुज्या सांगाताक रावतलो. आनी तूं बाबा भयणू ह्या सगल्या देसांक, राजांक, कुंवरांक आनी गांवच्या लोकांक फुडो करूंक पावतलो. म्हणटकूच आमच्या जिवितान देव आमकां भरवोसो दिता. ह्या भरवोशान आमी जियोया. जायते फावटी आमचो बाबाट आडता दोता. वी आर कॉम्प्रोमायजींग पीपल जाता आमच्या जिवितान. वी वॉन्ट टू कॉम्प्रोमायज एवरीथींग. अशें केलें जाल्यार नाका, करिनाका, तशें करया. वी वॉन्ट टू कॉम्प्रोमायज. वी वॉन्ट टू फायंड अ मिड वे. वी वॉन्ट टू से ओके लेट्स गिव इन टू देयर विम्स एंड फॅन्सीस. ना भाऊ, स्वतान तर आमी उबी रावले जाल्यार कोणाच्यानूच आमकां फाटीं आनी कोणाच्यानूच आमकां बाबा हारावंक जायना. आमच्या जिवितान ह्या स्वताक आमी फुडो करुया. आनी जेसू आमकां हें बोड दितलो. जेसून आमकां ही तत्वां शिकयल्यात. जेसून आमकां कायदे दिल्यात. जेसून आमकां शिकोवन दिल्यात. त्याच उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां कोतकोतीत करपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C23 पेज नंबर 38. C23. Che non le picosti varrà, galtama pancia di sa, amciata da nostri rupa, amciata da nostri rupa, carno loro spuccia fora, oltama pancia di sa, amcica sensoria rupa, amcica sensoria rupa. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा ओरोण्यांत आपलो ताळो उबारून
तुजो नीट मारूक जुवावान लोकांक शिकयलो आनी विरादिरान आपलो जीव दिवन तोच मारूक रोगतान खुणायलो. आमी तुका भेटूंक आयल्याव त्या तुज्या पुताच्या रोगता बरोबर जुवावाचें रोगत तुज्या दोळ्या मुखार दवरून तुज्या नीट मार्गान आमी सदांच चलूंक आमकां बोर दी म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सोवे आसूं. हा आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवीदारान सासनाचे देवा सूर कल्याण सोता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नानदाता जुवामाक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मान आयिल्ल्या सूर मनशां परस व्हडतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सुडवंडाराक जल्मुच्या आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यान आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताक सगल्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घोडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयेंतले सुर्गीच्या जिविताची जोर जावंक पावली. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वाशी आनी मूर घालून आपल्या रोगताची मोरनांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सुर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती पृथ्वी तुका वाखाणून निरोंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. Surgani sosa olha tuja voivova surgi sorves moraci navi etata kasur surgi बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराचें रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या खुर्सानी बोलोची मोनपणा बोलबी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सोतले आमा सुमेस्ता
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोट जोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मदूतान सूर काळीत तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर त्याची सुवरवी त्याची सुसांगात त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नतानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. स्वता आनी निती खातीर झुजूंक आमकां सुर्गीचें राज दर दिसाक उत्तेजन दिता. आमच्या जिवितान हें उत्तेजन आमी सांबाळूंक आनी आमी खरे गोवाय जावंक जेजून आमकां मागणें शिकयलां. तर खतखत्यान जेजून शिकयलेलें मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज चमकूं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडत दिवं नाका. पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवा दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवच्या नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें धर्म तांबडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकांची कशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळचो. जियेताय रासूर चलयताय सासनाच्या सासनाक सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटी. शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Deva Kanela
आमचे गाली सोप्रेता देवा ओट्रेता आमसूर मोतानेला देवा तानेला आमचे गाली सोप्रेता देवा Shitoludo Valta Goskosha Tamagocha Bagucha Govucha Shitoludo Valta Goskosha प्रार्थुया. बू मोगार बापा बागयून सुवांव सर्गीच्या जिविताक जल्मलो तो दीस समोरून ताणें दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सुरवंडाराक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. ह्या सुरवंडाराक बागयून सुवांव सर्गीच्या जिविताक जल्मल्लो तो दीस समोरून ताणें दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सुरवंडाराक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. ह्या सुरवंडाराक भावार्थान दिसान दीस ओदीक ओळखूंक ताच्या जिवान दिसान दीस ओदीक जिवंक आनी मरो पर्यंत ताका साक्षी दिवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोबया वरवीं. फाल्यां बुधवार फाल्यां पवित्र संस्काराची बोजूण सकाळीं 6:30 वाजता जातली. सुरवेस्पो तुमचे सव्यासूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक उचुन्यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फाल्यां पयले नोवेन 5:30 वरांचेर तेस उपरांत मीस आनी मागीर फुलांचें पुरसांव. गायन घेवया T12 पेज नंबर 207 T12.